आजच्या इंटरमिडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंटाक हांगा हाचेर उपस्थित GFDCचे वायस चेअरपर्सन दाखो मटकयकर बाब, आमचे SAGचे ऑफिसर राजीव परवार सर, कीर्तन वैस बाब, आमचे असोसिएशनचे ऑफिस बेरर यतीन बकरे, धीरज मामरे आणि आमचे निलेश बाब, तसेच त्यांची टीम कोच आणि सगळे वांगडी त्यांचे हांव सदांच तांकां चांगले आयुरोग्य लाभो अशें मागता, कित्याक ते आमकां सदांच दर वर्सा हो टुर्नामेंट प्रेसाक लागून आयोजीत करपाक बरेच कश्ट घेता आणि हो टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक आमी त्यांच्या सदांच फाटल्यान लागता. इवन रातचो 12 सुद्दां निलेशाक फोन करता आणि तो रिसीव करता, कितें अपडेट्स ते दिता आणि एक बऱ्यापैकी हांगा टुर्नामेंट सदांच दर वर्सा जाता. ह्या टुर्नामेंटाक ज्यो टिमी भाग घेतल्यो, ह्या वर्सा ऑल अराउंड 9 टिमींनी भाग घेतलो. प्रुडंट वर्सीस नवीन टायम्स ह्या 2 टिमी भितर सामनो जालो. प्रुडंट जिखले. हांव जैतिवंत तशेंच उपविजेतेपद ज्या संघ ह्या दोगांचे, तशेंच ह्या टुर्नामेंटाक सगळ्या ज्या टिमींनी भाग घेतला तेंचे सगळ्यांचे प्रिंटींग एज वेल एज मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया सगळ्या संघांचे हांगा देव बरें करूं म्हणटा. असोच तुमचो आमकां सहकार्य लाभचें हो टुर्नामेंट घडोवन हाडपाक. हो टुर्नामेंट एक थोड्या वेळान घडोवन हाडपाक आमचे SAGचे डायरेक्टर डॉक्टर अजय गावडे हाणें आमकां थोड्याच वेळान जे सहकार्य दिलां तांकां हांव मनापासून सावन देव बरें करूं म्हणटा. परत एकदा सगळ्या टिमींचे तशेंच टेनिस बॉल असोसिएशनचे निलेश आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे मनाकाळजासून स्वागत करता. धन्यवाद. म्हणजे खेळपाक येता तितलीच आमकां ऑर्गनायज करपाक येता आणि मेच्या गरमीन म्हाका दिसता हेज्या पयलीं आमी टुर्नामेंट 11 टुर्नामेंट केल्या आणि तितूंचे म्हाका दिसता 4 तरी पावसान आमी म्हणजे आमचो टुर्नामेंट करता आनी पावस पडटा. आयजूय तशें दिसतालें की पावस पडटलो म्हणून पावसाची गरज आसलेली, मात तरी आयज सगळे बऱ्यापैकी खेळ. स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असोसिएशन हेच्या पयलीं भरपूर एक्टिविटीज करताले. मदीं थोडो ब्रेक पडलो आणि आमच्या मदीं आयज जशें डॉक्टर अजय गावडे आसा, म्हणजे खंयचीच गोष्ट ना म्हणिना, तशेंच आमच्या मदीं आनी एकटो मनीस आसा जो ऑफिसर एसिस्टंट डायरेक्टर प्रोग्राम फोर्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा. सगळ्यांक दिसता की अजय गावडे नंतर जो कोणी ऑफिसर आसा तो आमचो पवार सर आसा, कारण तुमचो खंयचोय प्रपोजल सराची फक्त सायन वयतकीर पवार सरा कडेन येता आणि त्याने जर फुडें घातली जाल्यार तुमकां ते पयशे मेळपाची शक्यता. व्यासपीठावर वायस प्रेसिडेंट ऑफ गोवा फुटबॉल असोसिएशनचे दाखो मडकयकर आसा, आदर मान्यवर आणि प्रेसिडेंट मिडिया दोन्ही संघाचे अभिनंदन करता हांव प्रुडंट आनी नवीन टायम. सगळ्यांत पयलीं हांव निलेश सरचा थँक्यू म्हणटा की तेणी म्हाका हांगा आपयलो. रिगार्डींग टुर्नामेंट एक्चुली हांगा आमचो डायरेक्टर आसलो, न्यू डायरेक्टर आहा, खुबश्यो तेजो विजन आहा, पण आमी म्हाका दिसता त्या वरस सोबत येयल्ले, पण खुबशे एक्टिविटीज जाता पळय त्यो आमच्यो भायर येयना, पण बिकॉज ऑफ यू सगळे ते पत्रकार बंधू जे आसा पळय ताका लागून आमच्यो खुबश्यो एक्टिविटी जे आसा पळय DSY किंवा SAGच्यो ह्यो काणकोण आसूं दी किंवा पेडणे आसूं दी किंवा सत्री आसूं तुमकां लागून तांकां कळटा. सो तुमचे हांव पयलें मनाक देव बरें करूं म्हणटा. एक्चुली पत्रकार तुमी खूब बिजी आसता, पण असले इव्हेंट जावंक जाय, एक ब्रेक जावपाक जाय. आणि मागीर आनी एक्चुली ब्रेक म्हणजे कित्याक खुबशे वेळा आमी बरयत आसता पण आरोग्या कडेन ध्यान दिना, म्हणजे बाकी पॉलिटिकल इव्हेंट म्हण, स्पोर्ट इव्हेंट म्हण, आणि आमचो जो नैसर्गिक जो खेळ आहा पळय तुमी विसरता. पण हो एकूच इव्हेंट करचो न्हू, हांव विनंती करता तेंच्या प्रेसिडेंटाक की वर्सभर इव्हेंट बारीक इव्हेंट जावन त्या कारण तितून तुमी स्पोर्ट्सा कडेन कनेक्टेड उरतले आनी मेन म्हणजे आरोग्य बरें उरतलें. सो हे मेन मोटो म्हणजे आरोग्य बरें उरतलें. आणि रिगार्डींग स्पोर्ट्स समज किंवा ह्यो जो ग्राउंड जो आसा पळय खुबशे एक्टिविटीक बिजी आसतालो, पण म्हाका दिसता बिकॉज ऑफ आमचो डायरेक्टर जो अजय सर आसा पळय ताका लागून तो ह्यो ग्राउंड जो आसा रिजर्व आसा. सो पयलीं नासलो, खुबशे एक्टिविटीक तो वयतालो,
पण तेका जरी दोन्ही खात्री त्या अंडर आसात ते SCG आणि DSY असो पण तेका खेळपाची खूप आवड आसा सो म्हाका दिसता तेजी जी एडवांटेज तुम्ही सगळ्यांनी घेवची कसलोच मग प्रपोजल असलो रिगार्डिंग स्पोर्ट तो केन्ना ना म्हणचो ना कारण एक म्हणजे तो खेळाडू आसा आणि तेका खेळा बद्दल एक वेगळें विजन आसा पण कसलोय अप्रोच समज जाय पडलो निलेश सरान सांग म्हटलं हांव हातून एसिस्टंट डायरेक्टर प्रोग्राम पळयता सो सराच्या मार्गदर्शन खुबशी एक्टिविटी करूं येता कसलो इव्हेंट समज येयलो तेका ना म्हणचो ना सो म्हाका हांगा आपयलें तेजे बद्दल देव बरें करूं टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशन एंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा यांच्यानी आयोजित केल्लो पत्रकार आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया क्रिकेट टुर्नामेंट जो वर्स पद्धती प्रमाणे जाता तो ह्या वर्साय डिले जावं पण निलेशाच्या फुडाराखाली हो टुर्नामेंट आयज ऑर्गनायज जाता आणि त्यातल्यान जैतिवंत जाता प्रुडंट मिडिया तांकां शाबासकी दिता दुसरे आमचे नवीन टायम्स दोगांय भितरले खेळ पळोवपाची संदी म्हाकाय मेळ्ळी आणि निमाणे हरता म्हणटा आसतनाच एक सिक्सर मारता आणि सुशांत जैतिवंत मेळून दिता म्हणून कॉंग्रेच्युलेट अशेंच पत्रकारांचो खेळ आमी म्हाका दिसता म्हाज्या म्हायती प्रमाणे पत्रकार आणि आमदार असो एक क्रिकेट टुर्नामेंट वर्सान वर्स जाताले हाली कडेन जाता काय ना म्हाका खबर ना पण अशें जाताले आणि तेन्ना एक मजा आसताली हे पत्रकार खुबशे एक्टीव आसता आणि ते आमदारांक कशे भशेन खेळयता ते हरशीं पत्रकारांनी बरे खेळयताच पण खेळानूय खेळयता म्हळ्यार ते पळोवपाक एक गोंयभरांतल्यान एक उमेद आसताली आणि हांव तुमकां आज जे पार्टिसिपेट जाल्ले सगळे पत्रकार आनीक प्रुडंट मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडिया यांचे हांव अभिनंदन करता हो टुर्नामेंट तुमकां जरी इच्छा आसली तेजे बरोबर तुमकां सहकार्य करपाचे जे आमी म्हणटा कोणाकडे पयशे आले दानत आसता तशी आमचो निलेश ह्या स्पोर्ट्सान बरो एक्टीव आसा म्हणून बेगींतल्या बेगीन तुमची इच्छा पूर्ण करपा लागून तेणी हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो आणि ते करता आसतना स्पोर्ट्साचे डायरेक्टर आमचे मित्र डॉक्टर अजय गावडे आणि असिस्टंट डायरेक्टर आमचे राजू परवार यांच्या सहकार्यान हो टुर्नामेंट बरो जालो असो मानपाक हरकत ना हांव चड वेळ घेयना आसतना आजच्या कारक्रमांक प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक राती तुमचे फुटबॉल टुर्नामेंटाक घातलो आणि आजूय म्हाका आफोन हाडून तुमचे हांगा मान सन्मान दिलो तेका लागून आमचे निलेश आणि बाकी तुमी खेळाडू सगळे त्यांच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता आसतना धन्यवादी म्हणटा आणि अशेंच तुमकां शुभेच्छा दिता पत्रकार जे एक्टीव रावचे खेळांनी रावचे बाकीच्या गोष्टीन हे सगळी माझी शुभेच्छा दिता दोन शब्द पुरे करता सगळ्यांक थँक्यू त्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळे टिमी पार्टिसिपेट जाले आमच्या वांगडा म्हणजे टोर्नामेंट 2 मॅची तरी सारक्यो टफ नवीन टायम्साच्यो दोनूय सेमी फायनल आणि फायनल दोनूय टफ मॅचीस लास्ट बॉल सस्पेन्स अशें म्हणटा तशें जालें कॉमेंट्री सांगपाक आमचो फुडल्या वर्साच्यान ताका 2 वर्सां आमी बूक केल्लो आसा सो तेणें रायट फ्रॉम फर्स्ट मॅच टील द फायनल्स तेणें आमच्या वांगडा आसूंक जाय फुटबॉलाक आसूंक जाय तेका मागीर इन्विटेशन धाडूंक जाय आमकां सो सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा सगळे टिमीनी हांगा सहभाग केलो आणि अशेंच दर वर्सा त्यांनी जावचे 10 आसा फुडल्या वर्सा 12 14 अशें जावचे आणि हो सक्सेस आमचो टुर्नामेंट जावचो देव बरें करूं Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.